नमस्कार सगळ्या मिडिया भावांचे स्वागत. आताच ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टर श्री रोहन कवठे आणि सगळे जे शिगमो कमिटीज आहा गोयचे त्यांची मिटींग घेतली आणि तांकां ब्रिफींग केलें आणि ओवरऑल शिगमो जो डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम सपोर्ट करता लोकल कमिटीज आसा त्यांच्या वतीन त्या संदर्भात सगळे डिटेल्स एक्सप्लेन करपा लागून आयज आमी ही प्रेस आपयल्ली आसा. आमच्या प्रेसाक आमचे मानादीक डायरेक्टर ऑफ टुरिझम श्री केदार नायक आसात, तसेच मॅनेजिंग डायरेक्टर श्री कुलदीप आरोलकर, मॅनेजिंग डायरेक्टर GTDC हांगा उपस्थित आसात. हांव डायरेक्टर टुरिझम केदार नायक सराक विनंती करता की ताणें तुमकां ब्रिफींग करचें. आज हांगा 19 सेंटराचे चेअरमॅन आयिल्ले आणि ताच्याच बरोबर बाकीचे अधिकारी जे म्हटल्यार आमचे पुलीस, कलेक्टरांतल्यान, हेल्थाच्यान, फायर सर्विसाच्यान आणि आमी मेळून एक डेट डिसायड केल्या. त्यो म्हटल्यार फोंडा स्टार्ट जातलो तो फोंडा सेंटरान 5 तारखेक, ताच्या मागीर कलंगूट 6 तारखेक, पणजे शेनवार आसा ते 7 तारखेक, म्हापसा 8 तारखेक, पेडण्यां 18 तारखेक, बिचोली 10 तारखेक, सांकळे 11 तारखेक, वाळपय 16, शिरोडा 12 तारखेक, सांग्यार 12 तारखेक, दारबांदोडा 13, कुंकळी सेंटरार 13 तारखेक, केप्यां 17, मडगांव 14, कुर्चोरेम 16, वास्को 15 तारखेक आणि काणकोण 17 तारखेक. सो ह्यो आमी आज डेट फायनलायज केल्यो. त्याच बरोबर ह्या वर्साक आमी 2 प्रकारचे ग्रांट दितात. एक इन्फ्रास्ट्रक्चराक ग्रांट दितात आणि दुसरो प्रायज मनी दितात. सो जे इन्फ्रास्ट्रक्चराक ग्रांट दितात थंय आमी 1 लाख वाड केल्ली आसा ह्या वर्सांतल्यान. प्लस काही आमी रुल्स आनी रेग्युलेशन हे डिसायड केल्या मेळून. ते म्हटल्यार जे रोमटामे आसतले त्यांचे मॅक्झिमम जी टीम सायज आसा ती 150 इतलीच आसतली, ताच्या वयर आसची ना. प्लस तांकां टायमूय आसतलो जे टायमान ते सोंपयतले, तो आमी रोखडेच तुमकां कळयतले. आनी त्याच्या भायर आमी हो प्रयत्न करतलो की बेगीरच्या बेगीर जो गव्हर्मेंटान टायम ठरयला त्या टायमा भितर शिगमो ह्या वर्साक काबार करतले इन ईच सेंटर. सो हे काही हे आशिल्ले जे आमी डिसायड केला ह्या वर्साक. मेळाचो टायम डिसायड करूं ना, पूण आमी जे हे केला ठरयला त्या प्रमाणे 4 हो स्टार्ट जावपा जाय फ्रॉम रोमटामेळ आणि 10 म्हटल्यार सोंपपा जाय जो टायम गव्हर्मेंटान डिसायड केला. इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडयला म्हणटा पळय. हय, सो इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आमी लास्ट टायम दिताले त्या परस 1 लाख ईच सेंटर आमी दितले. सो हाऊ मच इट विल कम टू नाउ एडिशनल ताची डिटेल हांव तुमकां शेअर करता. इट इज डिफरंट. जशें पणजे, मडगांव, वास्को आसा थंय आमी चड दितात. बाकीच्या सेंटरांनी 15 लाख दितात आणि बाकीच्या कडेन आमी 10 लाख दितात. सो पणजे म्हणजे आमी 25 लाख दिताले, थंय आतां 26 जातले. एवरी इयर वी हॅव सीन दॅट शिगमो ऑलमोस्ट goes to early morning. So that's why we have so cut off time is 10 o'clock. ताका लागून आमी थोडे गायडलायन्स हाडल्या ह्या वर्साक. So that we will try and 10 o'clock. We'll try and finish the शिगमो within the time limit. जी गव्हर्मेंटाची टाइम लिमिट आसा ती तातूंत आमी सोंपोवपाक ट्राय करतले. एवरी टाइम लिमिटेशन सोंपत ना म्हणूनच आमी ती गायडलायन हाडल्या न्ही. So number of floors curtail करतले. एव्हरी इयर न्यू गायडलाईन तुम्ही हाडटा, पण केन्ना टायमार स्टार्ट जायना टायमार आता लेट बी येयल्यार तुम्ही तेच्या उपरांत कितें लास्ट टायम अशें म्हणटले की कोण टायम लिमिटान येवंक ना तांकां एंट्री दिवची ना, पण एंट्री आसता. कशें आसता आमी कमिटीज आसता वेगळे वेगळे सेंटरांनी. सो कमिटीचो हो तितलोच रोल आसता की शिगमो तो टायमार सोंपोवचो. सो आमचो प्रयत्न आसतलो की ह्या वर्सा आमी तो कमिटी गायडलायन दिला तुम्ही बाबा याच्या टायमार. हो आता काढल्या ती आवड जातली. सो तुमकां शेअर करता. मीटिंग घेतला तशी एवरी इयर तुम्ही घेतात. सो ह्या वर्साक नवी गायडलायन हाडल्या आमी. सो वील ट्राय अँड डू इट. सर तुमचे रोमटामेळान टाइम नासलो ते लोक कितले हाचे मेळवाले प्रॅक्टिस चालू हे चालू लास्ट मोमेंट जर ताका तुम्ही ऑनके टायमार ना लास्ट मोमेंट म्हणजे आतांच कळयतली न्ही तांकां आमी. केन्ना जी आज मिटींग जाली ताची मिनिट्स इमिजिएटली सर्क्युलेट करतले आणि आमी ऑलरेडी हांकां सांगला जे कमिटीचे मेंबर आयिल्ले चेअरमॅन आणि बाकीचे तांकां आमी ऑलरेडी हे कम्युनिकेट केला आणि गायडलायन इमिजिएटली वील सर्क्युलेट. 4 फेब्रुवारीच्यान सुरू जाता मार्चच्या? ना ना मार्चान न्ही. कितलो टोटल मार्च 5 तारखेक फोंडा. कितल्या जाग्याचे जातलो टोटल 19 जाग्याचे. सो होय तुमकां हांव शेअर करता टायम टेबल सो दॅट यू कॅन पब्लिश. आयज ते सगळे जे वेरियस कमिटीज बाय येल्ले. Have you all informed them especially on this timing? Yes. They have agreed on that. Decided with them. They have agreed on that. Yes, they have agreed to them. आणि आम्ही बरोबर मिळून हे डिसाईड केलं. थँक्यू. Another issue, one more thing. तुम्ही अशी म्हणजे what about carnival? वडापाव हा कार्निवलची सांगलेली न्ही PC. कार्निवलाचे तुम्ही अजून काय कार्निवलाचे कितले पहिले अनाउन्स झाले तुमचे? कार्निवल
तुम्ही पळयतात GNH.